नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची झेडपी वेंचणुकेची पयली वळेरी जाली जाहीर. हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाची मागणी केली एलायन्सान. युती विशीं उलोवप करिनासतना आरजीपीन वळेरी केली जाहीर, सुत्रांची म्हायती. बार्देस रेवोडा वाठारांत एका फ्लॅटाक लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 7 लाखांचें जालां लुकसाण. फ्लॅटांत रावपी दोगा चलयांक जाली दुखापत, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती. वासंतीक आयिल्लें मरण सैमीक न्हय जाल्यार हो घातपात असो दुबाव उक्तायला गाकुवेद आनी हेर समाज वावुरप्यांनी. आयतारा वासंतीच्या घरा कडल्यान दिवचल पुलीस स्टेशना मेरेन व्हरतले मोर्चा दिल्या शिटकावणी. राज्यांत फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी सोडली शाळा. 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकुरान राज्यसभेत दिली म्हायती. सोनसोडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या संरक्षण वणटीच्या कुशीक मारल्यात कोयराच्यो राशी. कुणय प्रकल्पात कोयर धाडप बंद कित्याक केला? मडगांव पालिका करता तरी कितें? सावयो कुतिनोचो प्रश्न. कोलवा दर्यादेगेर वाडला भटक्या सुण्यांचो वावर. सुण्यांक लागून पर्यटक तशेंच थळाव्यांच्या सुरक्षेचो उप्रासला प्रश्न. भटक्या सुण्यांक लागून पर्यटनाचेर जातलो परिणाम सांगतात थळावे. आनी आतां खबरो विस्तारांत. उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 12 झेडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर जाली. आरजीपीन एलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा. मजगतीं आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतला अशें गोंय आप मुखेली अमित पालेकराचें म्हणणें. जाल्यार काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या 11 उमेदवारांच्या वळेरी विशीं एलायन्सा कडेन चर्चा करप म्हत्वाची नाशिल्ली. आमी सगळ्यांक एकठांय दवरपाचो यत्न करतात, पूण कांय जाण आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयिल्ली. मात उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 झेडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली. आरजीपीन अलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. खास करून हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात अलायन्सांनी वेंचणूक लडोवपाची मागणी केल्ली. मात ह्या मतदारसंघात आरजीपीन आपले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ल्यान आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वता लडोवपाची आसा काय कितें असो प्रश्न सद्या निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बार्देस रेवोडा वाठारांत बेरेस्तारा सकाळी एका फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 6 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटांत भाड्याक रावपी दोगा चलयांक दुखापत जाली आनी तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले. थळाव्यांसयत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सकाळी आमकां 7:20 14 तारखेक कॉल आयल्या ब्रेस्तारा. सो आमी सगळीं टर्न आउट केली जाल्यार सादारण आमकां एक 15 ते 17 मिनटान आमी पावल्या स्पॉटार. जाल्यार पळयता स्पॉटार जाल्यार 3rd फ्लोर आनी टॉप फ्लोर फ्लेम आनी स्मोक भायर येतालो. सो आमी टर्न आउट आमी वयर वचून तो फायर फायटींग केली आनी सादारण एक 15 ते 20 मिनटान फायर कंट्रोलान आयलो. उजो म्हाका दिसता तो एसीक लागना आसतलो, कित्याक एसी बेडरूमांतली एसी जी आहा ते फूल जळोन गेल्या. सो अशें पळयल्यार दिसता की सुरवात एसी कडल्यान जाल्या आसूंक शकता. इंजर्ड 2 चलये सादारण 25 एज रेंटाक रावताली ती इंजर्ड आहा. तेंच्यांनी फ्लेम फेसार घेतली आसतली आनी स्मोक इनहेल केला आसतलो. सो तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी येवच्या पयलीं हॉस्पिटलायज केलें. लॉस अरावंड सुरवातीचे हेतू दिसता की 5 लाख ते 5 लाख तरी
लॉस जातलो हो स्टार्ट तो बेडरुमाच्या एसी कडल्यान जालो हो दिसता बेडरुमानूच आहा ऑलमोस्ट बेडरूमच चड डॅमेज आहा ते बिल्डिंगेन म्हाका तर काय थंय नोटीस करूंक ना हांवें की फायर सेफ्टीचे काय दिसूंक ना म्हाका थंय कदाचित आमकां हांगाच्यान थंय पावपाक एक 15 मिनटां लागता समज जर कोणें थंय फायराचे बी जाणा आसले सपोज जाल्यार जर फायर सिस्टम आसली जाल्यार कोणें उजो आमी येवच्या पयलीं चड कंट्रोलान येवंक शकता आसलो आनी डॅमेज कमी जातलें कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकर ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्लें. ह्या नदी लेगीत तिचेर अशेच जीवघेणे हल्ले जाल्यात अशें कांय समाज वावुरप्यांचें म्हणणें. हें मरण सैमीक न्हय जाल्यार हो घातपात अशें कांय समाज वावुरपी सांगतात. वासंती फक्त लँड माफियांचे बळी जाल्या असो दुबाव गाकुवेद आनी समाज वावुरप्यांनी उक्तायला. ह्या घडणुकेचो निशेध करपा खातीर आनी सरकाराक दाखोवन दिवपा खातीर वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन मशाल मोर्चा काडपाची शिटकावणी गाकुवेद आनी काय समाज वावुरप्यांनी दिल्या. कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्लें. मात हातूंत घातपात आसतलो आनी हो लँड माफियांचो बळी आसा असो दुबाव गाकुवेद आनी समाज वावुरप्यांनी उक्तायला. वासंतीचे जमनी खातीर बऱ्योच खटपटी चालू आशिल्ल्यो. ह्याच दिसांनी तिचेर 2 फावटी जीवघेणे हल्ले लेगीत जाल्या खंय. ते खातीर तिणें कांय NGO कडल्यानय मदत घेतिल्ली पूण तिका सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना. हे सगळे आदिवासींच्यो जमनी बळकावपाचे एक मोठे षडयंत्र आसा. हाजोच निशेध करपाक आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक येता ते आयतारा मरण आयिल्ल्या वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन हो मशाल मोर्चा काडटले असो निर्णय गाकुवेदा सयत समाज वावुरप्यांनी घेतला. वासंती सालेलकरांचे त्रास जे काही समाज घटकांनी दिला काही कॅपिटलिस्टांनी दिला ताची इन्क्वायरी जावंक जाय. जो कोण त्रास करतालो जे कोणी अटॅक तेजेर पयलीं केल्ली तांकां अरेस्टूय जावंक जाय. आनी ह्या घटनेचो निशेध म्हणून आमी वासंतीच्या घरा कडल्यान ती बिचोले पुलीस स्टेशन आमी अख्खे गोंयभरचे आमचे जे एक्टिविस्ट आसा तांकां उलो मारता. जेंकां दिसता की गोंय आमचें उरपाक जाय साबूत उरपाक जाय अशा लोकांक उलो मारता इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज की तुमी येवचे. आमी एक मशाल मोर्चा वासंती सालेलकरांच्या घरा कडल्यान ती पुलीस स्टेशन बिचोले पुलीस स्टेशन आमी प्लॅन आउट करता. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचो मोर्चा तुमकां जाग हाडपाक आसतलो की खंय तरी दिसता की सरकार भिल्ललें आसा आनी हे भूमाफिया जे गोंयांत जे चल्लां पळय प्रकरणां आयज डेली आमकां एक इन्सिडंट पळोवंक मेळटा. कोणाचेर अटॅक जाता कोणाची मर्डर जाता आनी कोणाचेर सस्पिशियस डेथ जाता. हे खंय तरी फुल स्टॉप पडोवंक जाय आनी हे जर फुल स्टॉप पडटलो जाल्यार सरकाराक जाग हाडची पडटली. खरें तर जेन्ना एक बायल अशी गांवांतली किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जेन्ना असो तिची अन्याय जाता जाल्यार ही पयली जबाबदारी उरता सरकाराची किंवा त्या लोकल MLAची. कितें म्हणून की बाबा रे ती झगडटा तिचो कितें तरी अडचण आसा तिका प्रोटेक्शन दिवपाची. तिचेर टोटल 3 वेळा अटॅक जाले. एक तर तिच्या पांयाचेर सुर्य मारून तिचे रक्त बोंबाळ केल्लो उडके पडयल्ले. एक तर तिच्या पांयाचेर हाताचेर रॉड मारून तिका मोडलेली आसा आनी एक तर तिचे स्कूटर तिका मोडून उडयल्ली आसा. तिच्या घराचेर दीस रात गुंडा भोंवतात आनी तिका रातची दारां धोडयतात म्हणून तिणें कदाचित ती लोकांची दारां ती यूज केली आसतली. सो इतलें सगळें घडलां आसा आनी वेळोवेळी तिणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन्स केल्ली आसा. आतां इतलें घडटा आसून सुद्दां हे सरकार आनी हे स्थानीक प्रशासन तिका कांय सपोर्ट मेळना. आनी पयर तिची भयण जी हितूंतल्यान काल्या निमित्तान आपल्या दुसरे भयणी कडेन गेली तेजो फायदो घेवन ह्या गुंडांनी तिचेर अटॅक केला आसतलो हें सारकें आमकां 100% दिसता. फाटली पार्श्वभूमी पळय आनी जमनीचो इशू पळय जाल्यार हो तिचो घातपात केला अशेंच आमकां दिसता. स्टेटमेंट दिया हांकां दाखोवन दिया की हे असले उपकार चले ना. हे आमचे गोंयकारांचेर आमच्या फुडच्या पिडयेचेर आमच्या जमनीचेर आमच्या वातावरणाचेर हल्लो केल्लो आहा ह्या BJP पार्टीन. हे मरण वासंतीचें मरण उमाकांत खोटाचें मरण क्लियर केसीस आसा पॉलिसीज गव्हर्मेंटाच्यो जाग्या रिलेटेड फुल्ली तांकां इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाच्यो धंद्याक लावपाच्यो हे सगळे प्रकरण. आनी ही मरणां जी गोंयांत जाता ती गव्हर्मेंटाच्या फॉल्टी पॉलिसींक लागून लँड रिलेटेड लागून. सरकारा कडेन मागता वासंती सालेलकराचे पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट इमिडिएटली रिलीज करचो. तुमी कितलेय सांगले नॅचरल डेथ शॉक लागून मेली मानपाक खूब कठीण जातलें लोकांक.
गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. फाटल्या 5 वर्साच्या काळात राज्यात 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्या. 891त 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. स्थलांतरण, आर्थीक परिस्थिती, सांजपिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें कळटा. राज्यात फाटल्या 5 वर्सात 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्यात. हातून 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. स्थलांतरण, वायट अर्थीक परिस्थिती, सांजपिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या सारकिल्ल्या हेर कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें ठाकूर हांणी म्हटलां अशें कळटा. भुरग्यांनी शाळा सोडची न्हय तशेंच अर्थीक स्थिती वायट आशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंया सयत सगळ्या राज्यांनी समग्र शिक्षा अभियान सुरू केला. ह्या अभियाना खाला विद्यार्थ्यांक फुकट युनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकां, येरादारी भत्तो दितात. ते भायर तांच्या खातीर तात्पुरती हॉस्टेलां उबारतात अशेंय मंत्री ठाकूर हांणी दिल्ल्या जापेंत नमूद केलां. शाळा सोडपी भुरग्यांची आंकडेवारी 2021-22 ह्या वर्सा वट्ट 98 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातून 35 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2022-23 253 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातून 120 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2023-24 ह्या वर्सा 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातून 88 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2024-25 ह्या वर्सा 148 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातून 59 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2025-26 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातून 72 किशोरवयीन चलयांचो आसा आस्पाव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो खूब वावर वाडला आनी ह्या भटक्या सुण्यांक लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्यांक धोको निर्माण जाता. ह्या विशीं पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न ह्या कोलवा दर्यादेगेर उप्राशिल्लो आसा. तशेंच हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम लेगीत जावं येता अशें पर्यटक सांगतात. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ही सुणी पर्यटकांचेर तशेंच थळाव्यांचेर हल्लो करतात. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटकांनी उक्तायला. तशेंच भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचे नेम सारके चालीक लावना अशें पर्यटकांचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली. मात अजून हो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना अशें कळटा. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण पर्यटकांनी मागणी केल्या. I come to Kolva beach every day. Now I live in Majorda, but I like this beach. That's why I come here every day. There are a lot of dogs. Really, I like dogs. I don't want them to kill. I don't want this. But there are a lot of them, and not every people love them. One of the dog bit me in my finger and in my leg. I don't know what to do. And the Boomerang team helped me. They drive me to the hospital. I got injections, and later I will have to do one more injections. What else? This beach is good, really good, but two problems: dogs and sometimes smell from the fish. I don't want that anyone kills these dogs. Maybe some shelter, maybe someone could help them, because I like dogs very much. I really like them. This must not be dogs, because any people afraid of them. Some people could be bited by them. That's not okay, I think. I want the government keep away the dog from the beaches, because a lot of people afraid of the dog, and the tourists must be in safety. It's in safety, and it will be great then if government could organize a shelter for dogs. I don't want them to kill. I love dogs, but the dogs must be on beaches. They must be in shelters and in houses with their owners. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार.
संसोडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प कांय वर्सां जाली बंद आसा आनी हाका लागून वोलो कोयर काकोडा सुको कोयर नेसाय प्रकल्पात आनी सिमेंट फॅक्टरीत धाडटात. मात सॅनिटरी पॅडां आनी डायपर ह्या सारकिल्लो कोयर जो आसा तो कुंडय प्रकल्पात धाडटात, जो कांय म्हयन्यां सावन धाडप बंद केला. हो कोयर संसोडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या संरक्षण ऑलिंपिकच्या कुशीक राशीक मारून दवरला आनी हाका लागून पर्यावरणाक धोको निर्माण जाला. हो कोयर धाडप कित्याक बंद केला? मडगांव पालिका करता तरी कितें असो प्रश्न सावयो कुतीनून उप्रासला. आमकां म्युनिसिपालिटी कडेन विचारपा जाय की मडगांव म्युनिसिपालिटी करता कितें समजला. तुवें सांगलें तशेंच वेट वेस्ट काकोरा वयता, ड्राय वेस्ट नेसे वचोन थंय सॉर्ट आउट जाता, हार्डली एनीथींग हांगा जाता. आमचो पार्किंग लॉट सुद्दां करता. सांग एग्जांपल दिता तुका, आज बजेट सुद्दां चीफ ऑफ प्रायवेट चार्टर्ड अकाउंटंट करपा आसा. सो फायनली म्युनिसिपालिटी करता कितें? आतां हें जें आसा सॅनिटरी पॅड्स आनी जे डायपर्स बी तसले वेस्ट आसा पळय तो कुंडाय वयतालो, सो कुंडाय धाडटाले ते. आज केल्ले ते वचना आनी सामको हें पडला, राश पडला आनी वयल्यान हें कापतात माती घालून. समजलो एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हें खबर आसा हें कितें चलता तें हांगा. इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग हो आमकां प्रश्न करपाक सोदता. सो इज दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड किपींग अ टॅब ऑन वॉट इज हॅपनिंग हियर? समजलं. आतां तूं हे भाशेन धांपपा खातीर तूं माती घालून डिस्पोज करपाक म्हणजे एक टायमार सॉल्व जाल्ल्या भाशेन दाखोवपाक सोदता. हें टोटल फ्रॉड म्युनिसिपालिटीचो हें चलता तें. आतां तें कित्या लागून कुंडय वचना तेंय व्हडले प्रश्न जावन आसा. कित्याक आमकांय दुसरे भाशेन आयकूं येता की कितें तरी हें जाय आहा म्हणजे पेमेंटाक कितें तरी इश्यूज आहा म्हण. समजा हो कोणाक कितें तरी जाय फायदो जाय अशें कितें तरी जायत भाशेन आमकां आयकूं येता. आमकां कन्फर्म सोर्सीस ना पूण अशें तरी दिसता. कित्याक जेन्ना एक दिल्लो आसा, एक सायट दिल्ली आसा कुंडय हे सगळें थंय वचून डांप करपाक, आय मीन डिस्पोज करपाक सायंटिफिकली, जाल्यार म्युनिसिपालिटींतल्यान थंय वचना. कित्याक टॅक्स पेयराक पयशे घेता ते गार्बेज मॅनेजमेंट म्हणून कांयच करना मॅनेजमेंट, टोटल मिसमॅनेजमेंट. इन्क्वायरी मागता हेजेर हाव दे हॅव डिस्पोज इन दीस मॅनर. चेअरपर्सन नंबर 1 आसता स्टेटमेंट दिवपाक प्रेसाक की अशें चलता तशें चल्ला म्हणून. फायनली तेंच सांगपा जाय आतां हें प्रकरण काय म्हणून हेजेर इन्क्वायरी जावपाक सांगपा म्हणून. इट्स अ टोटल हें मिसमॅनेजमेंट आनी एब्यूज ऑफ नॉर्म्स गायडलायन्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सच वेस्ट. पावसांत गोंयच्या चडशा लोकांच्या ताटात फक्त वेगवेगळ्या खाऱ्या नुस्त्याचोच कुडको पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या खाऱ्या नुस्त्याचो प्रवास ताचे फाटले कश्ट चडशे लोक नकळो आसतले. ज्या पिरायेचेर चडशे लोक विसो घेवपाक सोदतात त्याच पिरायेचेर 78 वर्सांची लिब्रेटा फर्नांडीस दर दिसा उमेदीन गोंयचो पारंपारीक खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय जो आसा तो जिवो दवरपाचो यत्न करता. लिब्रेटा कोलवा वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय करून आपलें कुटुंब चलयता. आम्ही आधी अडचण झाली आम्ही हिंगाच कोयताय. म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणजे हांव 10 वर्सां आतां काम कोताले. बांगड्या चुकयताय, पेरया चुकयताय, मोतियार चुकयताय. ते पदेर गेले ते उंडे गेले म्हणजेच तो काळ सोंपलो आनी त्या काळांतल्यो यादी सोंपपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. पावसांत जेन्ना ताज्या फडफडीत नुस्त्यांची मेजवानी गोंयकारांच्या ताटात आसना तेन्नाच रुचीक खारें नुस्तेंच तोंडाक लावचें पडटा. तेन्नाच गोंयकारांच्या पोटात जेवणाचो घास उमेदीन वयता. ज्या वेळाचेर चडशे लोक विसो घेवपाक पळयतात ह्याच वेळार लिब्रेटा नांवाच्या बायलेचो प्रवास दोळ्या मुखार येता. 78 वर्सां पिरायेची लिब्रेटान खाऱ्या नुस्त्याचो पारंपारीक वेवसाय आयज मेरेन जिवो दवरला. लिब्रेटा अजून मेरेन वत पावसात कश्ट करून गोंयकारांक बांगडे, दोडयारे, पेडयो, मोतयाळी, बाळे आनी हेर प्रकाराच्या खाऱ्या नुस्त्यांक मीठ लावन फडफडीत सुकोवन ताजी विक्री करून आपलो घोराबो चलयता. पिरायेच्या 10 वर्सां सावन लिब्रेटा ह्या पारंपारीक वेवसायांत आसा. आपली कूड जो मेरेन आसा तो मेरेन आपूण हो वेवसाय चालूच दवरपाची जिद्द कोलवाच्या लिब्रेटान दाखयला.
पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो खाऱ्या नुस्त्याच्या वेवसायांत घाम गळोवन गोंयची कश्टकरी लिब्रेटा फेर्नांडिसाचो प्रवास. पग जाताले सगळे सवाय मेळटाले आनी पयलीं मीठूय सवाय मेळटालो पारूय सवाय मेळटा ते बाची मेळना ते मारप म्हणल्यार आमी तेच्यान कोताय आनी कितें करतलीं कोण येयले न्हू तें आनी कितें खारे खंय सुकयताय आमी अडचण जालें आमी हिंगा चुकयताय म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणल्यार हांव 10 वर्सां आतां हिंग काम कोतालें कित्याक त्या तेंपान मागीर जेवण बेवण घालूंक जायनासलोलें हिंग थोडी 5-14 चौग जाण आसलोले म्हणटा आमकां सगलो लोक चुकून चड लोक पडला मग आमी सद्या हिंगा चुकयताय आनी आमकां पारेकारान दवरलोली हिंगा आमगे मोडपा येयल्ले न्हू आमी झुजोली केलें काम केलें आमी हिंगा रावली मागीर आमी पारेकारा बुले गेली 5 जाण गेली आनी पारेकारा आमी सांगिल्लें बाबा आमी पट पोताय हेच मू मागीर तो म्हणलो आपों तुका माया 5 तारखेक चोवपा येता तो म्हणलो प्लॅटफॉर्माचेर वच आमी चिमिटाचे ते हाऱ्या पयजोण जाता ते हार चुकना जाल्यार आमच्या हिंगा चुकयता हिंग बरें जाता मग आमगेल्या थिंग राती बाती लोक आसना आनी कितें सांगलें मागीर पारेकार म्हणलो आपों माया 5 तारखेक चोवपा येता मागीर 5 तारखेक मागीर पारेकार चोवपा येयलो तो म्हणलो बरो ओके म्हणलो तुमी हिंगा राव तुमकां वचपा गरज ना म्हणून लागलो आनी पारेकारा पयलीं आमी दोतोर बिली बोले गेली दोतोर बिली आहलोलो ट्युरिजमा मिनिस्टर मागीर तो बेली म्हणून लागलो बेरा तुका आपों म्हणलो अमेरिकासून बेरेल आनी दिता आमी म्हणलें मीठ भरपा आमी एक वर्सा 1.5 लाखाचें 2 लाखाचें गरीब लोक तुका एकलो बोता कित्याक मीठ आहलें पोट आनी आतां आमी थिंग प्लॅटफॉर्माचेर दादल्यांक मीठ दवरपा मेळपाना आमकां उदक मेळपाना थिंग कांय मेळपाना मुतली कळ्ळें तुका केसो खारे सुकयता राव आमी थिंग मुतली आनी त्यांक दोतोर बिलीन सांगिल्ली आमी कितें सांगिल्लें बाबा म्हणलें हाक म्हूण सांगिल्लें तुवें दी ती घालून लुगार दी आनी हाऱ्या चुकोवपा दोतोर बिली म्हणलें बरें आमी तेच बोले हिंग गेली आनी पारेकारा बोले असेंब्ली जाता थिंग गेली आनी त्या पारेकारान आमकां दवरली म्हळ्यार सगळ्यान आमकां जायत लोकांनी आमकां हेल्प केला आबोटानान हेल्प चड केला आबोटानान बिस्ती केलें ना आबोटान मुगे फ्रेंड आबोटान जायत दिसलो मागीर इद्रामान तेका चड हें केलें कित्याक आमी हेल्प कर मुगो गरीब लोक मू होरे मुटाय आमी गरीब त्या हार्याचे कितें मेळटा कामदारां दी आनी कितें आमी तेचे लोक आमगे काम कोताय जायना जाल्यार दुखू केसो खारे आमी हार्या त्या पातोळ्या चली चुकयताय बांगड्या चुकयताय पेरये चुकयताय मोतियार चुकयताय कितें आहा तें मेळटा तें चुकयताय आनी पट बोताय आवय धंदो आहा आमगेलो आमगे भुरग्यांक कांय काम जायना आमगे आपणें येद्या पडलें जाल्यार खावपाचें आमी हार्याचेरूय चड जेताय आनी पावसा दिसांनी कितें करता पावसा दिसा आमी आत्या वचून आगोस्ताक म्हयन्याक कोम्याच कोताय आमी कांय ना जाल्यार ते चुकून कापत दाखून आनी कितें करून चालवा करून आमी कोताय चड मुखार रावतात आमकां आमी थिंगा दवरली आमी बरें मागतली थिंग जाय आमकां आतां जायना रे बाबा चले कोता हांव सिरीत आनी हिंग आमगे बरें जाता हय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. ओमकार हत्तीचो बंदोबस्त करपाक रान खात्याक अपयश आयला. ओमकार हत्तीन निगळे पोरसकडे वाठारात धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा. एका दिसा पयलींच ह्या ओमकार हत्तीन गाडयांची नासधूस केल्ली. ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करात अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. राती कितल्यांक येयलो हत्ती 8 पावलो. आनी कितें कितें खाल्ले तुमचे येयलो तर हांगा केळी आसलेले ते केळी एक खाल्ले. आतां म्हटलं वयतलो परत रिटर्न सायडीन गेलो परत येयलो. परत रिटर्न कितल्यांक येयलो सोमतो 5 मिनटांनी. आनी आतां खंय गेला आतां तो आमच्या घरा फाटल्यान सायडीन खंय तरी आवाज येता तडा तडा करून. म्हणजे चालूच आहा. हय तेणें फाटल्यान मानेचे बेड आहा ते ओडयले. हणजुणे धरणाच्या अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा गेट क्रमांक 3 उजव्या कालव्याचे उदक शिपणावळी खातीर सोडले. ही उदक सोडपाची प्रक्रिया दर वर्सा दसऱ्या कडेन जाताली, पूण अंदू पावसाक लागून कांय आडमेळी आयिल्ल्यान बेरेस्तारा हे उदक सोडले.
दाव्या देगेवयल्या मुखेल कालव्याक सेकंदाक 1000 लिटर जाल्यार उजव्या देगेवयल्या मुखेल कालव्यात सेकंदाक 1500 लिटर उदक मेळटा. धरणाची पुराय जलाशयाची पातळी 93.20 मीटर आसा आणि सध्याची पातळी 92.58 मीटर आसा. आयज हंजुणे धरणाचो उजवो कालवो जो आसा तेतूंतल्यान उदक शिपणावळी खातीर सोडले. खरें म्हळ्यार हें उदक सोडपाची प्रक्रिया जी आसा ही दसऱ्याक दर वर्सा जाताली, पूण अंदू जो पावस आसा मान्सूनचो तो बरोच काळ लांबलो आनी ताका लागून हें उदक सोडपा खातीर जायते आडमेळे येयले आनी हे आडमेळे दूर करून सद्या शिपणावळ खात्यान आयच्या दिसा दत्त जयंती दिसा हें उदक जें आसा हें कालव्यान सोडलेलें आसा. खरें म्हळ्यार हंजुणे धरण जें आसा हें जाल्या उपरांत हांगासर पिवपाचें आनी शिपणावळीचें उदक मोठ्या प्रमाणात लोकांक उपलब्ध जाल्लेलें आसा आनी हे शिपणावळ खातें जें आसा त्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आपणाली शेतां किंवा बागायती पिकां जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात घेवपाक सुरवात केल्ली, पूण मदल्या काळान ही खंय तरी आडमेळे निर्माण जाले आनी लोकांनी कांय प्रमाणान शेती करप बागायती करप हेचेर दुर्लक्ष केल्लेलें आसा. ताका मुख्य कारण म्हणजे रानटी जनावरां आसा ती मोठ्या प्रमाणात हांगासर उपद्रव करतात आनी ताका लागून आपलें शेत किंवा बाकी सगळ्यो ज्यो गजाली आसा ताका नुकसान जाता अशी लोकां भितर भावना निर्माण जाल्ली आसा. एकंदर हें उदक जें आसा तेचो जास्तीत जास्त लाभ लोकांनी जर घेतलो जाल्यार ह्या वाठारांत खऱ्यांनीच बरे तेचे फायदे मेळटाले. आयज खात्याचे जे अधिकारी आसा दिलीप नायक हांच्या उपस्थितीन हें उदक जें आसा तें सोडलें गेलां आनी एकंदर हंजुणे धरण जें आसा तेचे 2 कालवे आसा, एक दावे वाटेन आनी दुसरो उजवे वाटेन. ह्या दोनूय कालव्यान उदक जें आसा तें सोडल्या उपरांत ह्या वाठारांत लोकांक तेचो जायतो शिपणावळी खातीर लाभ जाता. एकंदर हंजुणे धरण जें आसा ह्या धरणाक लागून ह्या वाठारांतल्यो व्हाळ जी आसा ह्या वाठारांतल्यो बांयो ज्यो आसा हांकां उदकाची पातळी जी आसा ही वाडटा. खरें म्हणजे धरण जावच्या पयलीं ह्या वाठारांत उदकाची समस्या जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात निर्माण जाल्ली. तेचें मुख्य कारण म्हणजे थळाव्या लोकांनी हांगासर मोठ्या प्रमाणात रानां जी आसा ही त्या वेळार कुमेरी खातीर मारलेली आनी ताका लागून झरे आनी व्हाळ जी आसा तेंची नैसर्गीक जो प्रवाह आसा तो खंय तरी ताका आडमेळे निर्माण जाले आनी कालांतरान लोकांक पिवपाच्या उदकाची आनी शिपणावळीच्या उदका खातीर जायते आडमेळे निर्माण जाल्ले. पूण आतां हे आडमेळे दूर जाल्लेले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की भारतांतलो एक यशस्वी प्रयोग जो आसा ह्या वाठारांत जाल्लो आसा तो म्हळ्यार सहकारी तत्वाचेर शिपणावळीचें उदक जें आसा ते लोकांक तेचें वांटप जाता आनी एकंदर हे जे कालवे आसा तेची देखरेख जी आसा हे थळावे लोक ह्या सोसायटीच्या थापणूक करून हे सगळें काम पळयतात. हो एक बरो प्रयोग आमकां गोंया भितर पळोवपाक मेळटा. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.